Just imagine. Hi, how are you guys? Fine, no? I am fine. RTO ready to fine. Helmet compulsory, no? Fatlan fullan compulsory. Hey, on highway. What? Remaining road also helmet compulsory खंय? अरे हांवें थोडे पयशे वाचयल्ले शेक्सपियराचो हॅमलेट घेतलो म्हणून वाचूंक पण मदींच हे आरटीओन कितें नवो रूल काडलो आनी आतां तेच पयशे हांव हॅमलेट न्हू तर हेल्मेट घेवपाक वापरतलो आतां कितें शोकांतिका जाली न्हू ओ हेल्मेट काय चॅकमेट रे आमकां थोडे पण म्हाका खबर आसा अजून आरटीओ कितले स्ट्रिक्ट जावं आडसरां लोंबकळून व्हरता पळय तशें हेल्मेटा गाडयेक लोंबकळून भोंवतले म्हणजे भोंवतले हेल्मेट वापरपाक जाय बरे ते पहन के देखो अच्छा लगता है पण बेस्टेच म्हटले चल सुदीन तवळेकराची मातशी तकली खावया म्हणून Just imagine. सुदीन बाब हेल्मेट गाडी चलयतल्याक आणि फाटल्यान बसतल्याकूय कंपल्सरी केला अशें कित्याक केले मदीं सेंट्रला मोदी सरकार आयिल्लें आसा या खातीर हेल्मेट कंपल्सरी केला तर सगळे तेंचेर घालता काय कितें आतां कितें करता तेंचेर घालता म्हणजे पळय लोक चाळवले जाल्यार बीजेपीन केला आणि लोक भावगले जाल्यार एमजीपीन केला अशें कितें बरें गोंयान आयज बरो रस्तो म्हणटा पळय तो खंयच ना एक 500 मिटर सुद्दां सोदतलो एक बरो रस्तो जाल्यार मेळना फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इन कंट्री फर्स्ट टायम इन द कंट्री फर्स्ट टायम अशें जाला आनी हे उदकाचो प्रॉब्लेम तो केन्ना सॉल्व जातलो हाका वर्सभर वतले सगळे गोश्टी जाय सर अरे तुवें एसेंब्लीन कितें सांगलेलें की 2015 हे मेरेन उदकाचे सामके प्रश्न सुट्टले म्हणून आतां खंयचें कितें खरें म्हणपाचें Just imagine. वास्कोचो पयलींचो आमदार आनी मंत्री जोजे फिलिप डिसोजाक तेका सतयतात खंय सद्या सरकार अशें तो म्हणटा आमी म्हणिना जुजेन ऑल इंडिया सायकल रेस ऑर्गनायज केल्ली पण लास्ट मुमेंट खंय तेजें परमिशनूच दिवंक ना तेका अशें तो म्हणटा आमी म्हणिना जुजे बाबडो कितें जाणा जुजे जाणा कितें सांग पळया लास्ट मुमेंट इफ्फी जाता मरे गोंयान मागीर सायकल रेस जावपाक कितें रावलो तो लास्ट मुमेंट मेरेन घेवपाक परमिशन पण हेजी सारकी कार्लोस साल्मेडास लागला सामको फाटल्यान तेज्या अशें आमी म्हणिना तो म्हणटा जुजे यू हॅव एनी इश्यूज विथ कार्लोस हाव मेनी इश्यूज There are two issues. तुका हांगा तुजे सायकलींचें पडला तेजे कडेन कार लॉस जाल्लेले हांवें आसूं जुजे हॅज टू इश्यूज विथ कार्लोस ओके वॉट आर दे One issue is that Vana Mahotsav on road which you were trying to do on road in हांगा रे ते आमच्या हांगा आमच्या वास्को वास्को बरे हाली ट्राजानो डिमेलोच प्रेस कॉन्फरन्सी घेता जुजे फिलिप डिसोजा तूं लास्ट फावटी एनसीपीच्या ऑफिसान केन्ना येयल्लो एक सप्टेंबर नो हे पळय खंयच्या म्हयन्यान आपूण एनसीपी ऑफिसान येयल्लो तें सुद्दां ताका याद ना तुवें घडयाळ चलतलें कशें मागीर जुजे वॉट इज युअर एडवायस टू पीपल हू आर लर्निंग टू ड्रायव्ह 4-व्हीलर्स just block the road for a 1 hour, not a fully like. Yeah, 1 hour is okay. Like anybody can block. Like yeah, it's okay. Yeah, pok pe yeah. Okay, माझा लास्ट क्वेश्चन तुका व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा सारकी अशी तकलीफ आपली म्हणजे अशी विचार करून आन्सर दी 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी 19 डिसेंबर 2 ऑक्टोबर इलेक्शन वोटिंग डे आणि इलेक्शन रिझल्ट्स डे खंयच्या दिसा ड्राय डे दवरूंक जायना एक गांधी जयंती Just imagine. नमस्कार इफ्फी लागीं पावल्या दर वर्सा भशेन ते चिंगम आमी चगळचे काय ओनू कितें नवें खाद्य मेळटलें हें पळोवपा खातीर आमी आमच्या स्टुडियोन आमचे चपखल अशे मानेस्त आपयलेले आसात म्हज्या बरोबर आसात जर ते बीजेपीच्या नादाक लागून नासलेले जाल्यार गोंयांतलेच न्हू तर भारतांतले वन ऑफ द बेस्ट सिनेमॅटोग्राफर्स आसता आसले शर्मत बाब रायतुरकार
बऱ्या बऱ्या कलाकारांची पॉलिटिक्सान वाट लायली हा शर्मत बाब. म्हाका एक सांग, विचार शर्मत बाब विचार. यू आर अवेअर दॅट आय एम अ सिनेमॅटोग्राफर. सामके सामके अख्खे गोंय जाणा शर्मत रायतुरकर इज अ बेस्ट सिनेमॅटोग्राफर. दामू नाईक सामको गड फ्रेंड आणि मडगावचो फिक्स बीजेपी कॅन्डिडेट अगेन्स्ट जायंट दिगंबर कामत. बरोबर आसा? सामके बरोबर. फुडें म्हजे आणि कितलेशेच क्षेत्रा कडेन संबंध आसूंक शकतात. हे आसपाक शकता. शी कित्याक ना तर जरूर आसपाक शकता. अरे आखिर अच्छे दिन आ गए हे कित्याक आसूं शकना. बरें, म्हाजे बरोबर दुसरे मानेस जे आसा जे खंयच्याच इफ्फीचेर केन्नाच खूश नासतात ते म्हणजे रिनाउंड फिल्म मेकर लक्ष्मीकांत शेडगांवकर. तुमचें स्वागत. ही इज अ व्हेरी सिरियस फिल्म मेकर. सिरियस फिल्म मेकर. एक मात हा शुअर, ह्या इंटरव्यूआ उपरांत म्हाका तो आपल्या खंयच्याच पिक्चरान घेवपा ना, पण हांव म्हज्या प्रोग्रामान ताका घेता न्हू, तशें कित्याक रेडी शुअर. आणि तिसरे मानेस जे दर वर्सा इफ्फीच्या विशयाचेर आपली बेश्टीच तकली फोडटात ते म्हणजे विशाल बाब कागोडे. सर तुमचें स्वागत. सगळ्यात पयलो प्रश्न हांव लक्ष्मीकांत शेडगांवकराक विचारता. सर तुमकां कितें दिसता, अंदूची इफ्फी एवरेज जातली, हिट जातली काय फ्लॉप जातली? सगळ्यात पयलीं म्हणजे म्हाका अशें दिसता की हे सगळ्यात पयलीं तुकाच दिसपाक जाय न्ही. सगळ्यात लास्ट दिसून तुका उपकार ना. दुसरी गजाल पहिली गजाल सांगलीच ना. दुसरी गजाल युअर चान्सीस ओवर. हो म्हाका शुअर पिक्चरान घेना आपल्या गेलो चान्स. बरें शर्मत बाब, तुका कितें प्रॉब्लम, कितें अनकम्फर्टेबल जाता तुका? बरो न्ही सगळें ओके, एसी बी सगळें व्यवस्थीत? कितें ऑब्जेक्शन? ते सरकार तेंचें आहा सद्या. काय ना न्ही, प्रॉब्लम काय ना न्ही? कितें ऑब्जेक्शन बी घेवपाक जाय कोणाचेर कितें? लक्ष्मीकांतान जे सुरवातेक म्हळें ताणें खंय कितें म्हणटा तो बाबडो आजून उलोवंक सुद्दां ना. बेश्टोच. बरें विशाल बाब म्हाका सांग, गोंय सरकारान फाटीं सांगलेलें की गोंयाक एक बरी मायनींग स्कीम दितलो म्हणून, अशें सीएमान ऑगस्टान सांगलेलें. ताजे नंतर आज मेरेन त्या स्किमीचें कोणाकच कांय खबर ना. एक्झॅक्टली म्हजें एक म्हणणें आसा की नाही शर्मत बाब एक मिनिट. विशाल बाब, इफ्फी सारकी येवन तेकली फाटल्यान नव्हे सारकी अशी, पण आजून कितें तयारी खंयच दिसना. काय तयारी चालू जाल्यो दिसना. आयचे पेपरान तूं जायरात वाच. आयच्या पेपरार येयला. सॉरी हा, पेपर वाचूंकूच टायम ना हेजो. म्हणजे ह्या डिबेटीच्या नादान इतले टायम मेळोकूच ना म्हाका. बरें आमचो शर्मत बाब, लक्ष्मीकांत शेडगांवकराच्या फिल्म मेकिंग स्टायलाचेर तुजें कितें म्हणणें? तो मनीस भायलो हाडटा, तो कॅमेरामॅन भायलो हाडटा, तो एडिटर भायलो हाडटा, तो डायरेक्टर सुद्दां एक फाटी शी कितें उलयता हे ओगी राव. बरें विशाल बाब, म्हाजो नेक्स्ट प्रश्न तुमकां. विशाल बाब, जर तुमी आतां येयल्या पळय हांगा डिबेटीक, तुमी पयलें आसतलें पणजी एंट्री मारनात एक लेफ्ट सायडीक एक बिल्डींग बांदता, व्हडली बिल्डींग बांदप चालू आसा, ते क्रुजीस बी आहा पळय थंय. सो ती बिल्डींग कोण म्हणटा की इट इज खंय मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डींग बी अशें. सो हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय, बांदला करोडांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमकां वायबल न्ही. ते पांढरा हत्ती जावन पडटले. कितें म्हाका प्रश्नूच काबार करपाक दिना. माने सामके फायर ब्रँड जावन येयल्या सामके. बरें ह्या सरकारा कडेन कांयच जावं ना. अरे अशें करूं नाका, पापयानो पांया पडटा. हे म्हाका प्रश्न पूर्ण तरी करपाक दिया. नॉर्मली कशें आसता न्हय इश्टानो, इंटरव्यू घेवपी मनीस आसता पळय तो पॅनलिस्टांक त्रासान उडयता, पण हांगासर हे जे तिगूय पॅनलिस्ट येयल्या पळय ते सामके फायर ब्रँड जाले. फिल्म सोडून खंयच्याय विशयाचेर तोंड सोडून उलोवपाक लागले. आयची ही भासाभास आसा पळय इश्टानो, ती सारकी इफ्फी भशेनूच. फिल्माचे कांय लेणें देणें ना, फक्त कॉन्ट्रोवर्सी मात जावपाक चान्स आसा. आमी एक बारीकसो विसव घेवया. एक बारीकसो विसव. फुडली कार्यावळ दिल्लीच्यान प्रसारीत जातली. Just imagine.